प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वोर वोड 26 ते 38 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 26 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एलिझाबेथाच्या गोरबेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यात नाझारेत नांवाच्या गालिलेयांतल्या एका नोगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एक सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या गोराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. ते दादल्याचें नांव जुझे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड ओपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबुरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियेनाका मारये, तूं देवाचे ओपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोराणाचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जोम दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन उतार पिरायेर एका पुताचो गोर्भ सांबावला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाखण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिच्या सोरशिल्लो कोड सरलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी जेजूच्या जल्माची वीज आमी आयकल्या. आनी बाबणीनो, व्हडली वस्त म्हणजे कितें ह्या शिवर्तमानान आयज? जो कोण ह्या संवसारान येता तो एका दादल्या आनी बायल्याच्या संबंदा वरवीं तो ह्या संवसारान म्हणटा ताचो जल्म जाता. जेन्ना एका दादल्याचो आनी एका बायलेचो लिंगो जाता तेन्ना एक भुरगो ओ एक भुरगें ह्या संवसारान जल्मता. पूण जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयलो तो जुजेच्या आनी मोरीच्या संबंदा वरवीं येवंक ना. कित्याक गाय भाव भयणीनो, कित्याक अशें घडलें? कित्याक पातक जें आदामाचें तें फकत दादल्या कडसून एका भुरग्याक येता. म्हणजे जो कोण ह्या संवसारान येता संवसारान एक पातकी म्हणून जल्मता. कित्याक दादल्या वरवीं तें पातक त्या भुरग्या मदें येता. म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या दिसा देवान आदम आनी इवेक रचलो, आदमाक सांगलें तें फळ खायनाका. इवेक सांगूंक नासलें, आदमाक सांगलेलें. आनी आदमान तें देवाचें उतर आयकूंक ना म्हणून तें पातक आदमान केलें. तो देवान ताका नाकारलो आनी त्याच्या उपरांत आख्खे मनशा कूड मादामा वरवीं आतां देवान नाकारलें. पूण जेजू वरवीं देवान आमकां परतून आपली भुरगीं केल्यान. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येवपाचो आसलो तो पातक नासतना ह्या संवसारान येयलो. कित्याक? ताजो जल्म जालो पवित्र आत्म्या उदिशीं. देवदूत येयलो आनी मोरये कडेन म्हणूंक लागलो, तूं एका पुताची आवय जातली आनी सोरेस्परची सावळी तुजेर पडटली आनी तूं आतां एका भुरग्याक जल्म दितली. त्या वेळार भाव भयणीनो, मोरी म्हणटा म्हजो संबंद दादल्याशी ना, कशें अशें घडटलें? तेन्ना भाव भयणीनो, आंज बडव्या गाब्रिएलान मोरयेक सांगलें की सोरेस्पराची सावळी येतली, वो व्हडत्या देवाची सावळी तुजेर पडटली आनी तूं आतां गोरबीत जातलें. आनी हेंच पुरो न्हय, तेजे उपरांत तो सांगता, जी तुजी बापूल भयण जी आतां जाणटे पिरायेर आहा ती आजून पासून भुरग्यांक जल्म दिवंक ना, ती आतां जाणटे पिरायेर आतां गोरबेज जाल्या
आनी ती एका पुताक जोडून दिवपाची आसा ताचें नांव म्हणटात जुआंव बातीस. म्हणटच भाव भयणीनो, ह्यो सगल्यो वस्तू जेन्ना आज बडो गाब्रियल मोरयेक सांगता हें आयकोन तिचो भावार्थ वाडटा. आनी ताच्या उपरांत जें आज बड्या गाब्रियान सांगलां की एलिझाबेथ गोरबेस जाली म्हणून ती आतां मोरी त्या जुद्याच्या प्रांतान वेता आनी थिंचो ती पळयता आपल्या दोळ्यांनी की जें आज बोडव्या गाब्रियलान सांगलां तें खरें घडलें म्हणून. आनी तेन्ना ती सोत मानता. आनी जेन्ना ती सोत मानता ती आज बोडव्या गाब्रियलाक सांगता, ती म्हणटा हांव जावन आसा सोरेस्पोराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. कितलीं व्हडतीं उतरां आमच्या आंकवार मोरयेची भावार्थान तिणें आज बोडव्या गाब्रियलाक सांगलें, हांव जावन आसा सोरेस्पोराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी भाव भयणीनो, ज्या भाशेन मोरयेन हीं उतरां म्हणलीं, आयज आमकां हीं उतरां म्हणपाक गरजेचीं. कित्याक जेन्ना देवाच्या उतरान पवित्र पुस्तकाचेर देवाचें उतर बरयलां आनी आमी तें उतर आयकता, त्या उतराचेर आमी नियाळ करता, तेज्या उपरांत पवित्र आत्मा आमचे कडेन भितरल्यान आमकां तीं उतरां उलयता, आमी तीं उतरां सोत मानून तें उतर आमी पाळूंक गरजेचें. आनी ज्या भाशेन मोरयेन म्हणलें, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे, तेच भाशेन आमकां देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जावनी आनी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमकां फावो करूंक. आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन मोरयेन जेजूक ह्या संवसारान हाडलो तें उतर मास जालें, आयज आमच्या जिवितांत देवाचें उतर मास जावन आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक, जे आमी आमच्या जिवितांत कसले त्रास आसा, कितलें आडखळ आसा, देवाचें उतर घेवन आनी आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.